जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवड 14 वडी 6 ते 14. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतिपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जे कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तुका बावट ना? जें कितें हांव तुमकां सांगतां तें हांव म्हजेच उस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपले कर्तुत्वान करीत आसा. म्हजेर बावट दवरतात. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुत्वाक लागून तरी बावट दवरात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण म्हजेर बावट दवरतात तीं हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलीं आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलीं, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलों आनी अशी पुता सोबें बापाक महिमा मेळटली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.